उसगांवकर GPCC जनरल सेक्रेटरी म्हजे बरोबर आसा मौला रॉड्रिगीस वायस प्रेसिडेंट महिला वास्को। म्हजे हे सायडीक आसा पार्वती नागवेकर ब्लॉक प्रेसिडेंट शिवोली आणि पलायचा रापोस बालमंच जवाहरलाल बालमंच चेअरमॅन। आज आमी हांगा प्रेस एड्रेस करपाक आयल्या। मेन इशू म्हणजे फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर मॉलेस्टेशन केस रजिस्टर जाली अगेन्स्ट होनाची मोरजकर सेक्रेटरी पंचायत उसगांव। त्या केसीन ते विक्टिमान सगळे डॉक्युमेंट दिले, सगळे मोबायलाचेर रिकॉर्डिंग दिले, सगळे दिले। तो सेक्रेटरी ताका हॅरेस करतालो, ताच्या आंगाक हात लायलो, मॉलेस्ट केले, तरी सुद्दां आतां 3 दीस जाले अजून पंचायत डायरेक्टर पंचायत मिनिस्टर कितेंच ताजेर एक्शन घेना। आमी कितें म्हणटात, जेन्ना CMन सांगलें अशें जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर मॉलेस्टेशन केस येता तेन्ना आपूण पयलीं सस्पेंड करतलो म्हणून, मागीर हे मतदारसंघान वाळपयच्या मतदारसंघान उसगांव पंचायतीच्या सेक्रेटरीचेर कितेंच एक्शन कित्याक जावना। जेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर जाली, पुलीस स्टेशना वयल्यान पियान लेटर धाडलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक एक्शन घे म्हणून। डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक बायल मनीस जावन सुद्दां तिणें हे चलयेचेर न्याय दिवपाक कितेंच एक्शन करूना, म्हणून हे विक्टीम आज हांगा आयला। आमी म्हणटा जेन्ना सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाओ, ताजे आवय बापायन गांवांत रावून सुद्दां ताका शिक्षण दिलें, ताका वाचयलें, ताका इतलें सक्षम केलें, ग्रॅज्युएशन केलें, आणि आज एका पंचायतीचो सेक्रेटरी ताच्या आंगार हात घालता म्हणल्यार सरकार हे कितेंच एक्शन घेना। म्हणजे हे सरकार फक्त दाखोवपाचे दात एक आणि खावपाचे दात एक। जेन्ना तुम्ही बेटी बचाव बेटी पढाओ म्हणटा तेन्ना असल्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता। आज हे ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे ते सेंटर साकळे लायब्ररीन वताले वाचपाक, थंय ताजे कडेन एक डॉक्टर येता, ती डॉक्टर ताका सांगता उसगांव पंचायतीन सर्वे करपाचें आसा, काम आसा म्हणून। ते डॉक्टराचें नांव दिलें, ती डॉक्टर ताजे कडेन येवन ताका उसगांव पंचायतीन सर्वे आसा, काम आसा म्हणून सांगता, ताका उसगांव पंचायतीन धाडटा। तो सेक्रेटरी ताका पयलीं फिल्डार काम आसा म्हणून सांगता आणि आपल्या म्हऱ्यान अशें कॅबिनान ताका टेबल घालून बसयता। ताका तो डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन या म्हणटा, हांगा हाडटा पणजे आणि वाटेर ताच्या आंगार हात घालता। इतले सगळे प्रूफ ताणें मोबायल दिलो पुलीस स्टेशनाचेर, सगळे रिकॉर्ड दिले, तरी हो सरकार इल्ली सुद्दां एक्शन कित्याक घेना। हो पंचायत मिनिस्टर कितें करता? आज ह्या पंचायत मिनिस्टरान हाका ह्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो, पयलें ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो, डिसमीस करपाक जाय आशिल्लो। कित्याक एक्शन घेना? कित्याक एक्शन घेना? मे बी आसतलें अशें, कित्याक तो पळय सेक्रेटरी आसा तो CM कॉन्स्टिट्युएन्सी कित्याक CMचो नेबर आसा म्हणून करना आसतलो। हो पंचायत मिनिस्टर भिता आसतलो एक्शन घेवपाक, किंवा ही उसगांव पंचायत येता ती विश्वजीत राणेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता म्हणून भिता आसतलो। आमी पंचायत मिनिस्टराक डिमांड करता, मागता की ताणें न्याय दिवचो, आणि जर डायरेक्टर ऑफ पंचायत हे 2 दिसा भितर ताजेर एक्शन घेना, सोमारा दीस बायलो घेवन हे विक्टीम हाजे फॅमिली आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन वतली। पार्वती कडू। नमस्कार, हांव पार्वती। बेटी बचाव आणि बेटी पढाव, बेटी पढाव हे फॉलो केले तेच्या आवय बापायन आणि त्या चेडवाक शिकयले। आता बेटी बचाव जेन्ना जेन्ना आमी भायर सरतली त्या शिक्षणाचो वापर करपाक आमी खंय तरी जॉबाक वयतली, गव्हर्मेंट काय जॉब दिवंक शकना हे तुमकां कळलेलेच आसा। तेका लागून खंय तरी हॉटेलान नाल्यार खंय तरी आमकां आसा काम म्हणून एक महिला ग्रॅज्युएशन जाल्ले आपणाक मेळटलेत म्हणून ह्या हितून गरीब सुद्दां मनीस फुडें सरतले आणि ते जॉबाक वयतले। थंय जॉबाक गेले उपरांत अशें कळटा की थंयचो जो सेक्रेटरी आहा, जो सरपंच आहा, जो पंच आहा, हेची जी नजर आसा ती वायट आसा आणि तेका ते रोखूंक लागून खूब प्रयत्न करतले। ते प्रयत्न करून 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 1 म्हयनो वयता, 2 म्हयने वयता, 3 म्हयने वयता, लास्टाक शेवटी जेन्ना तेच्या आंगाक टच जाता, तेच्या आंगाक हात लायता तो मनीस, तेन्ना ते मनीस जेन्ना कंप्लेंट करपाक वयता, सहन जायना त्या चेडवाक नाल्यार त्या बायलेक, तेन्ना हो सरकार कंप्लेंट करून पासून तेचेर एक्शन घेयना। पंचायत मिनिस्टर कितें करता? पंचायत मिनिस्टराचें काम कितें? जेन्ना पंचायतीची अशी घाण जाता तेन्ना पंचायत मिनिस्टरान एक्शन कितें घेवप? तर खातें घेवन तशेंच बसप? बेटी बचाव हेचो अर्थ कितें? बेटी बचाव म्हणजे संरक्षण करप, ते आमकां घेवंक ना, सगळ्यांक येयला आवय बापाय घेवंक ना,
आजूबाजूच्या शेजाऱ्यांक जे कोण कामाक वयता नाल्यार सरकाराक सगळ्याचो भाग आसा. सरकाराचेर हांव ह्या बाबतींत निशेध म्हणटा. कित्याक जाणां बायलां हांगा सुरक्षीत ना. सगळ्या गोष्टीन पळयल्यार बायलां हांगा सुरक्षीत ना. ग्रॅज्युएशन जाल्ले भुरगे ते कितें फालतूर भुरगे, ग्रॅज्युएशन जाल्ले जे भुरगे कंप्लेंट करता ते कितें अशिक्षीत भुरगे ते पिवन पडटा म्हणून तेची कंप्लेंट केल्या. त्या चेडवान आपल्या मोबायलाचो सगळो रिकॉर्ड तो मोबायल काडून पुलिशेच्या हातीन दिलो तेणें. कित्याक दिलो? आपूण तितून कांयच ना, आपली चुकी काय ना ही तांकां कळपाक जाय. हे कळोन पासून सगळे रिकॉर्डिंग आहा ते आमी पेपर लावन पुलिशेन कंप्लेंट केली आनी तेचेर मोरजकर किसी के सामने झुकता नाही आहे हे उतरां. तू असले कपडे घाल, तू हे डीपी दवर, ही सगळी त्याची रिकॉर्डिंग आसा. इतले सगळे प्रूफ दिवन आयज सरकार जर एक्शन घेयना जाल्यार सरकाराचें काम कितें? सरकारान जर एक्शन घेयना आनी सरकारा कडेन जर आमी कंप्लेंट करूंक वचना आमचे कामां जायना आनी असली जी बुरशी पद्दतीची जी ट्रिटमेंट दिता गव्हर्मेंटान जे लोक आसले कामाक आनी तेचेर जर आमचो सरकार एक्शन घेयना आनी सरकार हालचाली काय करिना जाल्यार आमी वयचे खंय? ती वाघीण, ते चेडूं आयज वाघीण म्हणून तेणी डेअरिंग केलें न्हू. माझ्या अमक्या पडसाक माझ्या अमक्या आंगाक हात लावपाक सांगपाक पब्लिकेन आनी कंप्लेंट करपाक सुद्दां एक डेअरिंग आसपाक जाय. आनी ते डेअरिंग हे चेडवान आसा आनी त्या डेअरिंगा खातीर आमची काँग्रेस पक्ष तेच्या पाठीमागे रावलो आनी सदांच आसतलो. हेचेर जर एक्शन जायना जाल्यार फुडलो प्रोसेस आमचो चालू आसतलो. जशें की मॅडमीन सांगलें, मनीषा मिसीन सांगलें, हांवें कंप्लेंट केली. हांवें स्वता कंप्लेंट केली. तेंच्यांनी म्हाका फोर्स करूंक ना. हांवें स्वता कंप्लेंट केली आनी म्हाका खबर आसली तीच म्हाका हेल्प करतली म्हणून. जशें सरपंच सर सांगता रामनाथ दांगी उसगांव पंचायतीचो की हांवें तांकां फोर्स केलो, तशें कांयच ना. हांवें स्वता कंप्लेंट केली. आनी ते अशें बी म्हणटा की हांवें तेंच्या कडेन कित्याक वचोना, हेंच्याच कडेन कित्याक गेलें. म्हाका तेंच्यांनी सांगलें, सेक्रेटरी सरान सांगलेलें म्हाका की रामनाथ दांगीचे बी गर्लफ्रेंड्स आसा म्हणून. सो म्हाका तेंचे कोणाचेच विश्वास ना. प्लस सगळे पंच आसा तेंचेय म्हाका विश्वास नासलो. डायरेक्टली हांव सांगता की म्हाका फकत मनीषा मॅडमीचे विश्वास आसलो म्हणून हांव तेंच्याच कडेन गेल्लें. आनी जशें सगळे BJP मिनिस्टर्स जावं आमचो विश्वजीत राणी सांगता की 70 आपलो परिवार म्हणून, तो आजून म्हाज्या वांगडा येवंक ना. अशें आपले 70 चेडूं म्हणून आजून सपोर्टाक येवंक ना. हांव तेंचो सपोर्ट मागीत ना. जावं हांवें डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन कंप्लेंट केली तेंणी आजून कितेंच एक्शन घेवंक ना. आनी हांव हें बी सांगता की हांवें पोलीस स्टेशनान कंप्लेंट केली. हांवें विथ प्रूफ कंप्लेंट केली. वयल्यान म्हाजें नांव ते घाण करता. सरपंच प्लस सेक्रेटरी म्हाजें नांव घाण करता की हांव तेंच्या वांगडा 1 वर्स रिलेशनान आसलें म्हणून. हांवें तांकां सांगलें की प्रूफ दाखय. ते आजून प्रूफ कितेंच दाखयना. प्लस ते म्हाका सांगता की हांव तेजे कडेन पिवन पडटालें, तो म्हाका घरा पावयतालो, तो बी तेजे कडेन प्रूफ ना. रिलेशन आसा जाल्यार एक तरी फोटो आसपाक जाय तेंच्या कडेन, तो बी तेंच्या कडेन प्रूफ ना. म्हाजें फूल नांव घाण करता की हांव तेंचे पयशे घेतले आनी कितें घेतला. पयशे घेतले जाल्यार ट्रान्जॅक्शन आसतलें, जावं कशें कॅश दिला तें ट्रान्जॅक्शन आसतलें. तेंच्या कडेन तो बी प्रूफ ना. बेश्टें म्हाजें नांव घाण करता. इतलेंच हांव सांगता की आजून जी कोण चेडवांचें अशें ब्लेम जाता जावं कितें अशी ती फेस करता, ती कित्याक लागून फुडें येना की कोण तांकां सपोर्टच करपाक कोण ताका सपोर्टच करिना. पूण हांव आजून होप धरता की तुमी म्हाका सपोर्ट करतली आनी ह्या फुडें कितें न्याय दितली म्हणून. तुमचे कितें क्वेश्चन्स आसा? होनाची मोरजकर. होनाची हांवें 14 तारखेक आमी ताणें कंप्लेंट फायल केली. हांव उसगांव पंचायतीचे पंच मेंबर. म्हाका ताणें हेल्पाक आपयलो म्हणटकीर हांव थंय गेलें. ताणें ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक कंप्लेंट फायल केली की तुमच्या सेक्रेटरीन अशें आपल्या कडेन मिसबिहेव केला. फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केली आनी कॉपी व्हिडियोक दिली ताणें. आनी जातकीर ताणें एज अ पंच, लेडी पंच आनी काँग्रेस जनरल सेक्रेटरी म्हणून म्हाका आपयलें आनी म्हजे कडल्यान हेल्प मागलो. जेन्ना हांवें पुलीस स्टेशनाचेर ताणें सगळे प्रूफ दिले ते पळयले, त्यो मॅसेजी ते सेक्रेटरीच्यो पळयल्यो आनी जेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आपल्या आंगाक टच केलो तेन्ना म्हाका वायट दिसलें. आनी ताणें म्हाका एकूच विचारलें, मॅडम हो इन्सिडंट तुजेर किंवा तुज्या भुरग्याचेर जाल्ले जाल्यार तूं कितें करतलें आशिल्ली? तेन्ना म्हाका दिसलें की अशे भुरग्यांक जांकां आमी शिकयतात, आज लोक म्हणटात बेटी बचाव बेटी पढाव, बेटीक जन्म दिलो ताका शिकयलें आनी खंयी जेन्ना आमी कामाक वता आसतना आमकां सुरक्षा कोण दितलो?
तेन्ना हांवें ताका सांगलें हांव उबें रावता आमी न्याय मागुया आनी म्हाका अशें दिशिल्लें की ताजी कंप्लेन जायना फुडें डायरेक्टरा कडेन ती डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक लेडी तिणें विचार करपाक जाय आशिल्लो हो इन्सिडंट आपल्या कडेन जाल्यार आपूण कितें करतलें आशिल्लें पयलें ते सेक्रेटरीचें सस्पेन्शन काडपाक जाय आशिल्लें 3 दीस जाल्यार तो ट्रान्सफरूय येना तो सस्पेंड जायना आमी मागता असल्या मनशांक डिसमीस करा खरोच जर BJP सरकार म्हणटा आमी सुरक्षा करता बायलांची बायलां बरोबर आसा जाल्यार डिसमीस करा पंचायत मिनिस्टराक सांगता डिसमीस करा इन्सिडेंट केन्ना घडलो 14 तारीख कंप्लेन केली ताजे 3 दीस पयलीं त्या माणे सेक्रेटरीन ताका खंय पणजे आपयलें ताणें कंप्लेनीन सगळें इन्सिडंट बरयला वाटेर ताका टच केलो ते उगी रावलें ताणें 3 दीस काम सोडिल्या म्हणजे सोडलें मागीर ताणें विचार केलो तरी तो ताका मॅसेजी करता तरी तो ताका फोन करता ताणें चिंतलें आपूण ओगी रावत न्ही जाल्यार फाल्यां सगळीं भुरगीं अशीच भिवन दपतलीं आपूण कंप्लेन करतलेच म्हणून ताणें विचार केलो आनी ताणें पयलीं डायरेक्टरा कडेन न्याय मागलो मागीर ताका कळ्ळें की आपल्याक न्याय मेळना म्हणून ताणें डायरेक्ट वचून पोलीस स्टेशनार कंप्लेन दिली तुम्ही कोण मेंबर हांव त्या पंचायतीचे पंच मेंबर आसा ऑन बिहाफ ऑफ यू तुवें कंप्लेंट केला DOP कडेन बी हांवें कंप्लेन करूं ना कित्याक ताणें स्वता आपणे कंप्लेनी केल्या न्ही हांव एज अ GPCC हाजेर महिला हातूंतल्यान आसा म्हणून हांव कितें म्हणटा आमची जेन्ना महिला खंयची आसूं ती एक पंचायती सारक्या जी पळय बारीक गांवाची पंचायत आसता जाचेर 100-200 बायलो गांवांतल्यो येता वता हो सेक्रेटरी जर अशें करता जाल्यार आमी सिटीन कितें न्याय मागतली आनी कितलो टायम दिता टायम लिमीट दिता हांवें सांगलें न्ही टायम म्हणजे ताका सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो जेन्ना केस करता आनी ते सगळे मॅसेजी की डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन दाखयता PDF ऑडियो सगळें ताणें मोबायलूच दिता म्हणून सांगलो तेन्ना ते वाचतकीर म्हाका इतली वीट आयली सांगपाक दादल्यांक लज दिसता आनी सरपंच आमचो दादलो मनीस ते कशें वतले ताजे कडेन म्हणून ताणें कंप्लेन केली ताका त्या टायमार सस्पेंड करपाक आशिल्लो टायम सुद्दां घेवपाक जायना आशिल्लो तिणें ती बायल मनीस तिणें टायम घेनासतना सस्पेंड करपाक जाय आशिल्लो हांव आतां म्हणटा तरी ती टायम घेता न्ही ती कोणाचे ग्रीन सिग्नल पळयता म्हाका खबर ना आमी सोमाराक सगळी ताजी फॅमिली आमी सगळीं वचून थंय बसतलीं